नमस्कार. सगळ्यात पहिली साखळेकरांचे आणि फोंडेकारांचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांचेर विश्वास दाखयलो आणि साखळे आणि फोंड्यान दोन्ही कडेन भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल हे बहुमतान निवडून हाडले. खरोखरूच मनापासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक तुमच्या खूप साखळेकार आणि फोंडेकारांचे आभार मानता. आणि निश्चितरित्या आम्ही गोंयभर जो विकास करीत आसा, म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो खूप व्हडलो विकास करीत आसा, साखळेत आमी खूप मोठ्या प्रमाणात आमी डेव्हलपमेंट केल्या. फोंड्यातूय बी त्याच पद्धतीची डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा आणि तो विश्वास दवरून तुम्ही सगळ्यांनी आम्ही पुरस्कृत केलेल्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून हाडल्या त्याबद्दल धन्यवाद. साखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आमी म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना, तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हें साखळेकारांनी दाखोवन दिलें. त्या खातीर साखळेकारांचो हांव खूब खूब आभार मानता. आणि येता ते लोकसभेक आमी म्हणटा की उत्तर गोंयचो आनी दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले, कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता. म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले. हांव इतकेंच सांगता आणि तुम्ही दिल्ल्या विश्वासाच्या बद्दल, विकासाक मत दिल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय भारत.